इट्स अ गुड फिलींग. आतां पळय रेकॉर्डिंग अकादेमी म्हटल्यार ग्रॅमी अवॉर्ड्साचे नॉमिनेशनाक बी ते तेंचे हे आसता पळय अवॉर्ड्स आसता ताका हांव गोंयचो वोटींग मेंबर म्हणजे वोटींग मेंबर जाल्लो आहा आनी एज अ कोंकणी रॅपर हे जावप म्हटल्यार इट्स अ प्राउड मोमेंट मे बी बिकॉज कोंकणी म्हणटाले लोक कांय जावचें ना हें करचें ना पूण पळय आय एम द वन आनी जालें न्हू आनी आय लायक टू थँक टू माय मॉम, फॅमिली, फ्रेंड्स आनी एक्चुअली मिल्रॉय गोयज आनी थंयसरले 2 पीएर्स कित्याक वोटींग आतां सिलेक्शन कशें आसता हेजें खबर आहा. सो तुका इंडस्ट्रियल पीएर्स तेंचे कोण तुका रेकमेंड करचे पडटा वो एक्झिस्टींग इन द इंडस्ट्री वो एट द लार्ज कळ्ळें तुका. सो तितून म्हाका लास्ट इयर हांवें एप्लाय केल्ले ते. सो दॅट टायम आय हॅड वर्क वीथ शेपिक्स यूके युएसाची ते ओटीटी प्लॅटफॉर्म आनी ती पटेल मोटेल म्हणून एक टीव्ही सिरीज तेंचे टायटल्स हांव बी केल्ले ते बी. सो ऑल दॅट म्हणजे पावले हेंच्यानी मदत केली ते पावले आनी जालें रे मेळ्ळें रे. थँक यू फॉर दॅट. ग्रेटफूल टू गोन्स. येस.